आमचे नवे जावनी राशीत करबावा बोली कोण आमचे नवे जावनी. सगल्यांक देव बरो दिसच्यो. ह्या पवित्र मिसाच्या परिधानात आमी मागता सोपून गेल्ले आंतोनियो दे अल्मेदा देवान सर्गीचें राजपाव करूंक मागय. तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस मनयता नील मागालेश. लेसिरा टावेरा आनीक वेनिसा आपलो जल्माचो दीस समरता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं बरी भलायकी तांकां फाव करूंक सगळे वायटा विघ्नांतले राखून सांबाळूं म्हूण मागुया. तशेंच बरे भलायकी पासत मागूंक लायला मारिया हे भयणी पासत आमी मागुया. कार्दोज वाडे रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता आल्बर्ट फाल्कांव, फ्रांसीस फाल्कांव, जुसे मारिया मोंतेरो, आग्नेलो फाल्कांव, रेमेडियस फाल्कांव, इनासियो फाल्कांव, फिलिप पेरेरा, विन्सेंट क्रास्टो आनीक जो मार्टिन्स. केरीत भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. तशेंच जे झूज पेटलेले आसा शांती येवंक देवान जे पुडारी आसात तांची मनां नुसरूंक आनीक बरेपण येवंक आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाच्या भयणबानो आयचो सेवा दवरून आमकां जण एकल्याक देवाक लागीं बोगसणे मागूंक आनीक जो बोगसण्याचो मोग आमच्या जिवितांत आमी अनुभवता तेंच बोगसणें आमी दुसऱ्यांक दिवंक आपयता. तर आमकां सगल्यांक जेजू भाशेन बोगसण्याचें काळीज आनीक मन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनीक हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें सांग पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारया. आनी काळजांत तांदूक धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणया. सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत वाग्यो सदांच सांगवार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो क्रिसा क्रिसा काकुतो क्रिसा क्रिसा काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो. प्रार्थुया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कासकी ते सांग देवा आमकां धरात. सर्वेस्परा तुजी कृपा आमकां कधीच उणी जावंक निर्मी नाका पूण तुजे पवित्र सेवेक आमची जीण समर्पूंक आनी सदां तुजो आदार जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेव क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे आतां राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आजारियास उज्या मोदें उबो रावन अशें प्रार्थना करूंक लागलो. सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडू नाका. तुवें मोळबाच्या नोकेत्रा सारकी आनी वेले वयले रेणवेच्या कोण्या सारकी हिशोब नासलोली सोंसोत बसायली त्या तुज्या इश्टा अब्रामा खातीर. तुज्या चाकरा इजाकाक लागून आनी तुवें पवित्र केल्ल्या इस्रायल पासत तुजो करार कुशीन दवरूं नाका. आमकां तुज्या कुती विरे सोडूं नाका. सायबा, आमी आतां सगळ्या राष्ट्रां परस ल्हान जावल्या. सोडदेक आमच्या पातकांक लागून सगळे प्रितुमे वयर मनीस आमची बेपरवा कोत्ता. ह्या दिसांनी आमकां कोण एकलो फुडारी ना, प्रवादी ना, राजा ना, ओम ना, योद ना, बलिदान ना, धूंप लासप ना. तुका पयलीं फॉलां भेटोवपाक आनी तुजी कुरपा जोडून घेवपाक जागो ना. पूण केंकऱ्याचे आनी पाडकुल्यांचे वो धाट्ट्या मोठ्या मेंद्र्यांचे ओम जाल्ले परी आमची कोणटी बरीत काळजां आनी कालते जाल्ले आत्मे तुका मानो. हेंच जावन आयच्या दिसा तुज्या मुखार आमचे बलिदान आनी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी. कित्याक तुजेर विश्वास देंवता ती कदींच फटवूंची नात. आतां सगळ्या काळजान आमी तुजी खुशी पालूंक लागता. तुजें बेम दोत्ता आनी तुजें मुखामोल आशेवन सोदता. आमकां लोजेक सांपडावंक दिवं नाका आनी तूं दुलोब आनी बोव काकुचार म्हूण आमकां दाखय. तुज्या अजापाच्या कोन्या पोरमोणे आमकां सोडवण दी आनी तुज्या नांवांक मोहिमा जोडून घे. सायबा, सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे ओडपकार, आमचो जबाब जावन दी. तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर. सर्वेस्परा, पोतून म्हणया. तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर. सर्वेस्परा, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी. सर्वेस्परा, तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून वय. म्हाका तुजी जाणबाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. आमचो जबाब तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर. सर्वेस्परा, तुजी काकूत विसरूं नाका. सर्वेस्परा, तुजो पुर्विल्ल्या कालांचो मोग मनांत दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. आमचो जबाब तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर. सर्वेस्परा, सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलून व्हरता. दुर्बल्यांक आपली वाट दाखयता. जबाब तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर. सर्वेस्परा. उद्गार. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पर, सगळ्या काळजांतावन म्हजेशी पोतून यात, कित्याक हांव सगळोच बोलो आनी काकुचार. सर्वेस्पर, तुमची सवय आसूं. तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. मातयो पोरमोणे
माथ्या पोरमोणी शुभवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पेद्रून जेजूस अशें येवन म्हणलें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजें चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका साप दिली. 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सोर्गेचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 ताळेंत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें, देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलें विकूंक आनी रीण फारीक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हाता पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां. चाकराचे चुचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां. तरी तो आयकोनासलो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बोणकोणींत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर बहुत दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलें आपल्या दोनयाक ताणें कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपूण हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण बोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली? रागाबरी सावन सगळें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसाबाच्या हातांत घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजांतान बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बोगशीचो ना. सोमयांचें शुभवर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. तुमी जण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजांत तावन बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बोगशीचो ना. म्हजे भयण मानो, देव आमचो मोग कोत्ता आनीक आपल्या बोगसण्याचो मोग आमकां वेगवेगळे तरेनी अनुभवंक दिता. दर दिसाक सोंदां संस्कारा वरवीं हो देवाचो बोगसण्याचो मोग आमच्या जिवितांत आमी अनुभवता. आनी देव आमकां बोगसणें दिता तेन्ना सगल्या काळजान दिता. सगल्या काळजान आपलो मोग आमकां तो अनुभवंक दिता. आनी देखूनच म्हज भयण मानू, देव म्हणटा सगल्या तुमच्या काळजान. आतां सगल्या तुमच्या काळजान म्हणटा तेन्ना कशे तरेन काय? पयली वस म्हज भयण मानू, सगल्या आमच्या काळजान आमी बोगसणें दितले जाल्यार न्हूच उतरांनी, पूण आमच्यो करण्यो बोगसण्याच्यो जावंक गरजेच्यो. एक एक पावटी आमी उतरांनी म्हणटा तुका बोगशिता, पूण काळजा मनांत कितें घेवन रावता? राग घेवन रावता. जो तो राग म्हजे भितर आसा जाल्यार हांवें म्हज्या बाबा भयणाक काळजांतान बोगसूंक ना. काळजांतान बोगशिता म्हणल्यार आमी जेन्ना बोगसणी दिता तेन्ना रिवेंज घेवपाची, विंगास घेवपाची भावना एक एक पावटी आमच्या भितर आमी दवरता आनी सोयेक मेवता तेन्ना हें रिवेंज घेवंक आमी सोदता. हें काळजांतान बोगसप न्हय. तिसरी वस्त म्हज भयण मानू, काळजांतान बोगसप म्हणल्यार जाणें म्हाका दुखयला, जाणें म्हाका अपमान केला ताका हांव बोगशिता, ताचें हांव बरें आवडयता, ताका हांव बरें करूंक सोदतां आनी ताचे पासत हांव मागतां. काळजांतान बोगसप म्हणल्यार जी दूख म्हज्या काळजांत आसा रोखडीच वचना, जे घाय म्हज्या जिवितांत पडलेले आसात रोखडेच पेकोनात,
पूण हांव कितें कोत्ता सगलें देवाच्या हातांत घालता. जें म्हजें दूख आसा तें देवाच्या हातांत घालता आनी देवाक म्हाकाच हात लावंक दिवंक ही पेकोवणी हांव घेता. अशे तरेन म्हज भयण मानू काळजांत तावन आमी आमच्या बाबा भयणाक बोगसूंक गरजेचें. आनी जेन्ना आमी काळजांत तावन आमच्या बाबा भयणाक आमी बोगशितल्या तेन्ना दोन वस्तू घडटल्यो. एक वस्त घडटली ती म्हणल्यार म्हज्या बाबाक आनी भयणीक काकलूत फाव जातली. म्हज्या बाबाक आनी भयणीक शांती मेवतली, कुशालकाय मेवतली, तांच्या जिवितांत बरेपण येतलें. आनी दुसरी वस्त घडटली ती म्हणल्यार म्हज्याय जिवितांत शांती येतली, कुशालकाय येतली आनीक म्हाकाय कितें मेवतलें पेकोवणी मेवतली. देखून म्हज भयण मानू दर दिसाक जसो देव आमकां बोगशिता तशें आमी एकामेकाक बोगसणें दिवंक गरजेचें. आनी आयचे शुभ वर्तमानांत ती वोपार जेजून सांगल्या आनी जो संदेश आमकां येता तो सरळ आसा. कितल्या फावटी बोगसूंक जाय तो देव आमकां सांगता. जेजू कुर्सार उमकोळटालो तेन्ना ताणें आपल्या दुस्मानाक बोगशिलें. दॅट वॉज समथींग डिवायन. आनी बोगसणें दिवप इज डिवायन, देवाची पदवी ती. आनी जितलें आमी म्हज भयण मानू दुसऱ्यांक बोगसणें दितलें तितलें आमच्या जिवितांत ही शांती आसतली, कुशालकाय आसतली, बरेपण आसतलें. जायतीं बाबा भयणां हें बोगसणें दिवंक आनी बोगसणें घेनासतना कश्टावतात. एके फिरगोजींत हांव आसलो आनी त्या फिरगोजींत म्हज भयण मानू एक वस्तोरी आयली. 5 जाण भावणां तीं, 2 जाण भाव, 3 जाण भयण्यो. ल्हान भयण ती आनीक व्हडले भावा लागीं झूज जाली आसतली वा कितें तरी तांच्या जिवितांत घडलें. पूण हे ल्हान भयणीन आपल्या बाबाक बोगशिलो, पूण व्हडल्या भावान आपल्या ल्हान भयणीक धाकटे भयणीक बोगसूंक नासली. आनीक तिका न्हू खूब फुगासां भोगतालें. कित्याक जेन्ना तांच्या कुटुंबान कसलें फंक्शन आसा तेन्ना वा तांच्या घरांत कितें समारोप जाता तेन्ना सगळीं येतालीं. पूण एकलोच भाव नासलो जो व्हडलो भाव आसा तो. आनी आज म्हज भयण मानू अशे तरेन आमच्याच कुटुंबाची वांगडी साफर जातात. बोगसणें आमी दिना तेन्ना आनी बोगसणें आमी घेना तेन्ना. तो देखून म्हज भयण मानू आमच्या कुटुंबान जेन्ना आमी चुकता तेन्ना भाव भयणां सोबें आवय बापाय सोबें हो बोगसण्याचो मोग आमी दाखोवंक गरजेचो. आनी जितलो आमी हो बोगसण्याचो मोग एकामेका सोबें दाखयतल्यो तितलें आमचे संबंद एकामेकांताय घट जावंक पावतले. नाजाल्यार आमचे संबंद अस्कोत जायत वेतात आनी आमचे मदें ही दुस्मानकाय राग वाडत वेता. तर आमकां जण एकल्याक पवित्र मिसाच्या बलिदानांत किरीत ही बोगसणें दिवपाची आनी बोगसणें मागपाची देवाची कृपा आमी मागुया. आनी ह्या देवाचे कृपेन दर दिसाक होच देवाचो बोगसण्याचो मोग आमी अनुभव आनी होच बोगसण्याचो मोग आमी दुसऱ्या सोबे वांटूंक आमकां कृपा मागुया. भेटोवणेक आमी गायन गावुया. C22 माफी मागता हांव, शांती दिता हांव, पान 30 आनी 7, C22 पेज 37.
आमच्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत पुतपिता देव बाप्पाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा ह्या सोडबणीच्या बलिदाना वरवीं आमच्या अपराध धुवन वचूं आनी तुज्या पदवेन आमकां बरेंपण लाभूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सभे आसूं. तुमची काळजां बरात. आमी ती सर्वेस्वरांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय वर्सां आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पदवेदारा सासनाच देवा सोर काळ सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भुरग्यांच्या बरेपणा पासत तांची काळजां मनां पोत्तून शुद्ध आनी नवी करूंक अशें तांच्या वंदवण्यांतली सुटून सोदतल्या वस्तूचो फावो ते परी उपयोग करूं सोरोना तसल्या वस्तूंक लोबदू सासनाच्या वस्तूंची दायची सव अखेरीत काळ तुवें फावो केले. देखून सोर देवदूतां आनी सातां भक्तां सांगाती थांबो नासतना तुजी स्तुती गायता. Hosanna, usoni, सर्वेस्वराची नावी येता तो सुवादी. होसाना, उसोर्गी. सर्वेस्परा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोआ परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत इंसालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत पातकांच्या बॉक्सार मेरच्याक तुमच्या पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाट्टाचो गुट. सोम्यामी ओडो खाता आनी एकासीतले पियेला तितले बावटी तू बरो देसो तुझे मनोर कोरपोटा. देखून सर्वेस्परा सोमया जिवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासा आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सर्वांची कास पेटयता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवो आमचे भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोमळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रित्य मोगान सोपून कर. तशें पुनर्जीवनपणाच्या बरबश्या उतरून गेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. अशा काकृतीन अंतरलोल्यांक समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत अंकवार मारी देवाचे मायस सांगाती भाग्यव जुझेतीचो पोती भाग्यव दोन मृतां जुझेबाज सान मिगेल सान फ्रांसीस शावेर आनी चोर काळी तुका मानुल्या त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर.
저 क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना आमेन. म्हज्या बहीण मानो देव आमची सगळीं पातकां बक्षिता आमच्या पातकांचो आनी उगडास दवरिना आपलो बक्षण्याचो मोग तो आमकां फाव करता तशें आमी दुसरे आमकां दुखयता तेन्ना आमी काळजांतान बक्षूंक करचेचें आनीक आनी उगडास ना जें कितें घडलां तें आनी एके फावटी बक्षणे दिता तेन्ना जें आमकां कितें घडलां ताणें कितें केलां तें चेंज जावचें ना पूण चेंज कितें जातलें जें आमकां दूख भोगल्या जें आमकां घाय पडल्यात तें पेकतलें आमच्या जिवितांत खुशालकाय येतली बरेंपण येतलें आनी संबंद नव्यान बांदून येतलें तर ही काकलूत बक्षणे दिवपाची आनी बक्षणे घेवपाची जेजून शिकल्या प्रार्थनांतल्यान सणेकल्याक मागुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज घेवं तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणणेक पडूं दिवनाका पण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्के आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंड्या राजा क्रिस्ताच्या येण्याक बरवसन ओतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राज सोडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पळय शुभेच्छा भावार्थाचेर दिसकाक आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं सगळ्याक वटान सांबाळ तुजी आतां राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सव्य आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. एकामेका मोगान जेवची शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. D30 म्हजें मासू कोरें खाण पान 60 आनी 3 D30 पेज 63. म्हजें मासू कोरें खाण चाकून बोडे आगोडसा काळजाक तुमच्या लागल्या बागोयात म्हज्या रोगान काळजाक तुमच्या लागल्या बागोयात म्हज्या रोगान आमचे गाडीस गाडीस मोदरेता जेजू तुका आमचे काळीज काळीज ओदरेता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळोवन पळोवन आसा तुका घेवंक खोशी जाता.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा ह्या गुटान पवित्रपणे घेतलेलो वांटो आमकां उदीक जिवाड करूं, तशेंच बोगसणे आनीक राखण दिवं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हजे बहीण मानो, दर दिसाक दुसरे मीस जातोच आमचो हांगासर तेस जाता आनी आख्या सोमानान हो तेस जाता तो आमी करीत भाशेन जें झूज चलता तें बेगीनूच बंद जावंक, शांती येवंक हो करीत तेस आमी भेटयता. तर घडटा जाल्यार मीस सोंपतोच तुमी थोडोसो वेळ रावचो. रोखडोच कोणा लागीं घडटा ताणें ह्या तेसाच्या मागण्यांत वांटो घेवचो म्हूण मागता. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सर्वेस्परा देवा, तुजे पोरजेच्या स्थापणारा आनीक चलयणारा तिचेर आक्रमण करतलीं पातकां पयस कर. हे परी ती सदांच तुका मानता तसली जावं आनी तुज्या आसऱ्या काळात सुरक्षीत उरूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आनी सोरपदविदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात सोमयाचें शिव वर्तमान परगटात. देवाचे ओडोपकार. मागणे सामगेली सामगेल महाबुडव्या लढाईच्या दिसाक तूं आमकां देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी घालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या कुरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक हेमकोणांत लोटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक झळपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. आय 3 देवा सोल्लो हांव पयस केला, पान 116. I3 page 116.